नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आमकां नाका बंधारो सोनारबाग वाठारांतल्या लोकांनी उसगांव पंचायतीचेर व्हेलो मोर्चा। लायटीचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार भरचनात सोपो दिवचलच्या मार्केट वेपाऱ्यांची पालिकेक शिटकावणी। वनमावळिंग्या क्रिकेट स्टेडियम हाडपाचो सध्याक तरी ना विचार, खेळा मंत्री गोविंद गावडेचे विधानसभेत स्पश्टीकरण। दुसरीकडेन वरात बर्जर पेंट कंपनी साळपेच्या लोकांची मागणी, कंपनीच्या विरोधात घेतले बसका। हर घर जल येवजण थाली फेल, नळ आसात पूण उदक ना, पिवपाच्या उदका खातीर गोंयकारांचे जावपाक लागल्यात हाल। आता पळोवया खबरो विस्तारान। बांधाऱ्याक विरोध करपी सोनारबाग उसगांवच्या लोकांनी बिरेस्तारा पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो। 2021 व्हडले हुंवार येवन कांय घरां उदका पोंदाक गेल्लीं आनी आतां हो बंधारो बांदीत जाल्यार दर वर्सा उसगांव वाठारांतल्या लोकांक हुंवाराक तोंड दिवचें पडटलें। देखून थळावे लोक ह्या बंधाऱ्याच्या बांदकामाक विरोध करतात। देखून 26 जानेराक जावपी ग्रामसभेत बंधाऱ्याचे विशय मांडटले आनी थाराव पास करून घेतले अशें सोनारबाग उसगांवच्या लोकांनी सांगलें। आता फाटल्या दिसा बुट्टी आयिल्ली पळय न्हू, ते सगळे आमचे कुडून सगळे घरान सगळे सामान वेस्ट जाल्ले आहा, सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा आनी हो भंडारो जातकीर आनी आमी रावपाचेंच ना कातराक गांवान आमच्या। ह्या खातीर सगळ्यां कडेन मागता आमकां सगळी सपोर्ट करा, आमकां हो भंडारो नाका। गेल्ले वर्सा बुट्टी आयिल्ले सगळ्यांक पळोवन गेले लायटीचे, कोणी आमकां कांयच दिवना आनी आतां बंधारो बाबा बांदी जाल्यार आमकां आतां रावपाचें ना। तेन्ना हांव सगळ्या कडेन मागता सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो असो। आयज आमची बंधाऱ्या लागून पंचायतीन मोर्चा आसा। कारण मोर्चा हाडपाचो पयर आमी तांकां लेटर केल्ले आनी तांकां स्टॉप नोटीस काड म्हणटली की कोण ओनर आसा पळय तेज्या नांवार पंचायतीन एनओसी दिवंक ना म्हणून सांगलेलें। म्हणटकीर आयज पंचायतीन तेंची बॉडीन मिटींग घेतली आनी एक डिसिजन घेतलें की आमी पंचायतीच्या लेटर हेडार एक कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट चीफ हेका इंजिनियराक लेटर केला की लोकांक ह्या बंधाऱ्याक ओपोज आसा आनी लोक तुमी येवपाचे हांगा आनी लोकां कडेन सगळ्यांक म्हणजे जॉयंट मिटींग घेवपाचें आनी लोकांचें डिसिजन हें करून तुमी कितें तें म्हणजे तुमच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें डिसिजन घेवपाचें पूण लोकांचो विरोध आसा आनी पंचायत आसा ती लोकां कडेन आसा। म्हणून आमी तांकां हें लेटर घालून एक 8 दिसाचो टायम दितले। फुडली 26 जानेवारीक आमची स्पेशल ग्रामसभा, ते दीस आमी आमचो प्रश्न घालतले आनी आमी रिजोल्युशन पास करून घेतलें की आमकां हो डॅम बंधारो नाका म्हणून। लायट पुरवण जाग्यार हाडली ना जाल्यार आमी सोपो फारीक करचे नात अशी शिडकावणी दिवचलच्या मार्केट संकुलांतल्या विक्रेत्यांनी दिल्या। बुधवारा सप्तकी बाजाराच्या दिसा संकुलांतली लायट पुरवण बंद आशिल्ली, ताका लागून सांजेच्या वेळार संकुलांत काळोख जाल्लो। काळखाक लागून वेवसायाचेर परिणाम जालो, ताका लागून विक्रेते साळवले। आमी नेमान सोपो फारीक करतात, मात आमकां लायट ना जाल्यार आमी धंदो कसो करचो असो प्रश्न विक्रेत्यांनी केलो। मजगती पालिकेन लायट बील फारीक करूंक नाशिल्ल्यान लायटीचें कनेक्शन तोडलें अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आशिल्लें। जाल्यार बिलान नेमान फारीक करतात अशें पालिकेचें म्हणणें आशिल्लें। वीज खात्यान हो घोटाळो निर्माण केलो अशें पालिकेचें म्हणणें आसा। हांव फाल्यां केन्ना सोपो दिवचो ना। ओके कित्याक रे हांगा काळखान आमी हें करून कित्याक तुमी तांकां सोपो म्युन्सिपाल्टीचे सगळे लागता जाल्यार म्युन्सिपाल्टीन बील फारीक करून जाय न्हू, ते म्युन्सिपाल्टी सुशेगाद करची बसल्या। आतां सोपो म्युन्सिपाल्टी सोपो घेता, एक दीस दिना जाल्यार दुसरे दिसा 2 टायमाचे व्हरता। फुडें उलय मागीर खंय फाटल्यान अशी गे कितें म्हणून आतां बुधवारची मेन बुधवाराक लायट बंद उडयल्या ती। ह्या तर शॉपकारांची लायटी आनी उजवड पडटा ना शॉपकारांच्यो लायटी आसा म्हणून आमी हांगासर जगपाचें हांगासर
लोकांनी कशें जगपाक मार्केट बांद लागल्या उड्या मरे घोडून ते अशेंच तरी लोकांक वचोनी आज उठ्यार मरे कित्याक बांदला मार्केट हे वन म्हावळिंग्या जावपी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाच्या कामाचें सध्या खंय पावलां तें जाणून घेवपाक हांव GCAक पत्र बरयतलो. वेव्हाराचे नदरेनूय ह्या स्टेडियमा विशीं सरकाराक जाणून घेवचें पडटलें अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत सांगलें. मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट हांणी हो प्रश्न विचारिल्लो. स्पीकर सर, माननीय आमदारान जो प्रश्न विचारलेलो आसा तो मावळिंगेच्या GCAन जी लँड एक्विशन जी केल्ली आसा त्या संदर्भात विचारलेलो आसा. सरकार अजून पर्यंत ह्या जमनी विशयी थंय स्टेडियम येतलो ना येतलो हे अजून पर्यंत तशें कांय डिसिजन आमी घेवना. पूण आमी डेफिनेटली GCAक बरयतले की बाबा ती आनी आमची जी टॅक्निकल टीम जी आसा किंवा जे स्पोर्ट्स मळाचेर जे तज्ञ जे आसात तांकां घेवन एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पयलू जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आमदाराक एश्युरन्स दिवपाक सोदतां त्या वेळाचेर ते डेलिगेशन जेन्ना वतलें त्या वेळाचेर तुमकांय हांव पार्ट ऑफ मेंबर म्हणून घेता. आनी डेफिनेटली म्हाकाय खबर आसा जी आज खंत व्यक्त जी केल्ली आसा आदरणीय आमच्या मेंबरान, आज गोंयान इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाची नितांत गरज आसा. आणि ज्या वेळाचेर हांवें ही ह्या खात्याची जबाबदारी घेतिल्ली आसा त्या वेळाचे पासून हांवूय खूब प्रयत्न करता. आणि डेफिनेटली ह्या जमनी विशयी संदर्भात डायरेक्टली ती अजून पर्यंत आमच्या सरकाराच्या ताब्यात ना. मग डेफिनेटली ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयले नंतर आणि जावपाक शकता ना जावपाक शकता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां एंटायर गोंयचो विचार करपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पॉझिटिव्हली विचार करतलो अशें एक आश्वासन हांव ह्या संदर्भात आदरणीय आमदाराक दिता. स्पीकर सर, ही जागा जी आसा 2,93,000 स्क्वेअर मिटर जागा एकाच जाग्याचेर आसप ही एक म्हत्वाची गोष्ट आसा. आनी ह्या जागेन ही जागा अशी प्लेन जागा आसा ज्या जाग्यार एक प्रोजेक्ट हाडपाक इजी पडटले. त्या जाग्यार फॉरेस्ट सुद्दां ना. तर अशी जागा इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाक एकदम सुविस्कर आसा अशें म्हाका दिसता. बर्जर बेग पेंट कंपनीच्या विरोधात साळपे थळाव्यांनी एकठांय येवन बर्जर कंपनी हटाओ साळपे बचाओ घोषणा दिल्यो. पिळण उद्देगीक वसणुकेंतली ही कंपनी लोक बस्तींतल्यान रोखडीच हेर कडेन स्थलांतरीत करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तशेंच साळपे ग्रामस्थ विरोधी मोर्चा हे समिती वतीन कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करपाचो निश्चय थळाव्यांनी घेतला. बुधवारा साळपेकारांची गावांतल्यान व्हॉलीबॉल मैदानाचेर बसका जाली. लोकांनी हे कंपनीक लागून गांवां सयत लोकांचे भलायकेचेर जाल्ले दुश्परिणाम आनी स्वता भोगिल्ले परिणाम सांगले. Fire लागलो 10th of Jan on 13th evening. Contaminated water येवंक लागले टॅपांत. So after that आमकां कंज्यूम करूंक जायना. We had to buy water. We had to buy a tanker. आणि आता आमकां PWD water येता. Slow येता, but it's coming. But still we don't know what will happen in the summer. जेन्ना उदक लेस जाता, पब्लीक वॉटर सप्लाय लेस जाता तेन्ना आमकां नको एक कितेंच घेवचें पडटलें. आनी इतली वर्सां लोक जिंच्यो बांयो पिड्यार जाल्या, इतली वर्सां जाल्या आतां बिसलरी उदक पियेता. हांगासून कितलो लोक बिसलरी मिनरल वॉटर इकतें घेता. तांकां कोण कॉम्पेन्सेट करतलो हांव नको. इतली वर्सां जस्ट बायींग वॉटर हें आमी केन्ना चिंतूंकूच नासलें. आमच्या ल्हानपणार बायींग वॉटर देर वॉज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड बायींग वॉटर. पूण आतां सगलो लोक इकतें घेता आनी पियेता. सो एक कोण कॉम्पेन्सेट करतलो? बर्जर फॅक्टरी इज मेकिंग देअर बिजनस एंड गोईंग टू प्रॉफिट्स. बट वॉट अबाउट द पीपल? ह्या दिसांनी चोकअप कहें जाता, हेडेक जाता, थोड्यांक फिवर येयला, कॉफ, कोल्ड हें सगळें चालूच आहा एकल्या मनशाक. आमची जी पंचायत आसा ती 10 तारखेर जी बर्जर फॅक्टरीक उजो लागलेलो. आमी आमच्या गांवच्या लोकांच्या वांगडा आसा. आमी पयलीं म्हणल्यार गांवचे पळय लोकांक तेंच्यांनी एक मेमोरेंडम तयार केलो. तो आमी CMाक दिल्लो आसा आनी CMान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की तो कितें ते तोडगो काडटलो. तशेंच मायकल सरान एसेंब्लीन एक आमचे बद्दल कॉलिंग एटेन्शन घेतलेलें. हांवें थँक्यू म्हणटा मायकल सराक की तेणी कॉलिंग एटेन्शन घेतलें आनी एसेंब्लीन बरो आवाज जालो.
आनी आमकां खात्री आसा की आमचो CM प्रमोद सावंत सर आमकां न्याय दितलो आनी चडशी ही पळय मॅन मेड डिजास्टर आसा ही बजर फॅक्टरी आसा ती हांगासरल्यान रिलोकेट करतलो आनी आमकां हेल्प करतलो. तुमकां याद जाता 6 म्हयन्यां पयलीं हर घर जल म्हळ्यार दरेका घरा मेरेन पिवपाचें उदक पावोवपाचें पयलें राज्य म्हूण गोंय सरकारान प्रधानमंत्र्या कडल्यान आपली फाट थापटून घेतिल्ली. प्रधानमंत्र्यान लेगीत हाचेर विश्वास दवरून सरकाराची तुस्त केल्ली. पूण त्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी जाल्ल्या अधिवेशनांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हर घर जल येवजणेची वस्तुस्थिती मांडली. ताचे वयल्यान गोंयकारांची उदकाची तान अजून भागना हें सिद्ध जालें. आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है. मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. दरेका घरामेरेन पिवपाचें उदक पावोवपी गोंय हे पहिले राज्य आशिल्ल्याचे म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयची फाट थापटिल्ली. पूण वस्तुस्थिती मात वेगळीच आसा. गोंयांतल्या कितल्याशाच घरांमेरेन आयजूय पिवपाचें उदक पाविल्लें ना. कांय जाणांच्या नळांक जाल्यार 4-4 दीस उदकूच येना. जांकां उदक येता तांकां व्हडली व्हडली बिलां फारीक करची पडटात असो विरोधकांचो आरोप आसा. वेंचणुके आदीं सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोशणा केल्ली. ताचें कितें जालें असो प्रश्न विचारीत विरोधकांनी सरकाराचेर अधिवेशनांत फोग काडलो. 16,000 फ्री वॉटराचे खबऱ्यो उलयतात ते कितें जाता मेळटा कोणाक काय बिलां येतात हांगाची थंय एड जावन. विरोधकांच्या ह्या आरोपांक जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक शेळो घाम फुटलो. जांचे कडेन नळ आसात तांकां एका वरा खातीर तरी उदक येता असो दावो करीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वेळ मारून व्हरपाचो यत्न केलो. देखून मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या स्पश्टीकरणाक लागून गोंयान हर घर जल येवजण अजून तरी अपयशी थारल्या हे सिद्ध जाता. स्पीकर सर, हर घर नळ से जल ज्या जाग्यार नळ आहा पळय न्हू आमी 24 वरां म्हणना बट 1 वर तरी उदीक थंय वयता. आमी प्राउडली सांगू शकता प्रत्येक ताका कदाचित रेग्युलर थोडेशे उदकाची शॉर्टेज बाकीचे लिकेजीस खातीर बी प्रॉब्लेम आसतलो. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांतल्या लोकांक फेब्रुवारी सावनूच पिवपाच्या उदका खातीर टँकर आपोवचे पडटात ही वस्तुस्थिती आसा. आनी मुख्यमंत्री म्हणटा 1 वर तरी उदक येता न्ही. पल्ले आपलं उदीक काय तुमकां बरोबर सांगूंक शकना न्हू. तुमी काय आमकां उदकाकच तुमी आमकां सतायतात कितें. आमकां उदकूच ना आनी आसलें जाल्यार 5 वर्सां उदक आसता. आज 10-12 दीस जाले न चालू कर पाणी ना पाणी ना पाणी ना पाणी ना पाणी ना पाणी ना पाणी ना. खरेपणी 3,500 परस चड पावस पडपी गोंयांत सरकार उदकाच्या वेवस्थापना विशीं गंभीर ना हे म्हादयचो प्रश्न आनी तियाळेच्या उदकाच्या प्रश्नावेल्यान दिसून येता. मार्च ते मे म्हयन्या मेरेन पेडणे सावन काणकोण मेरेन निर्माण जावपी उदकाचो उणाव हे ताचेच उदाहरण जावन आसा. देखून प्रधानमंत्र्या कडल्यान हर घर जल येवजणे खातीर आपली फाट थापटून घेवप म्हळ्यार लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचोच प्रकार आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गावस. बुधवारा राती उसरा पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी प्रवीण आलेकराच्या घराचेर घेराव घातलो. टॅक्सी वेवसायिकांचे सुरू आशिल्ले चळवळीत पेडणे म्हालांतल्यान व्हड प्रमाणात तेंको मेळटा. सरकारान जें उतर दिलां तें पाळूंक ना जाल्यार लोकशाय मार्गांतल्यान आंदोलनां करची पडटलीं ताका आमी तयार आसात. आमी आमच्या न्याया हक्का खातीर झगडटात. मोपा विमानतळा खातीर आमच्यो जमनी गेल्यात. सरकारान ताचें नांवापुरतें मोल फारीक केलां जाल्यार कांय जाणांक अजून तें लेगीत मेळूंक ना. आतां टॅक्सी वेवसाय भायल्या लोकांक दिवपाचो सरकार यत्न करता देखून आमचो खर विरोध आसा अशें टॅक्सीकारांनी सांगलें. आम्ही आयज निर्णय घेतला की आयज आमची खंय तरी ही तेच्या कडल्यान जे उलोवन येयल्या तेच्या उपरांत आमकां दिसता की आमच्या लोकांची खंय तरी फसवणूक करता आमचे खंय तरी दीश ढुकलीत आहात. आयज त्या लोकांक आमकां अशे दीश ढुकलीत रावतात आनी सावथाच्या लोकांक हाडून हांगा बिजनेस करपाक लायला आनी हो राजकीय लोकांचो बिजनेस चल्लेलो आहा. हांकां आपल्याक स्वता म्हणून हो बिजनेस करपाक जाय म्हणून आमकां खंय तरी हांगा लोकलांक ते डावलून हे आपूण स्वता धंदो करूंक सोदतात.
आयज भुरगे आमचे सगळे नुसते हेचेर पेटून उठलेले आहात की आयज आमदाराचे एक उतार घेतले आणि त्याच्या उपरांत फुडें निर्णय घेतले की आयज आमच्या नॉर्थाचे पासून गाडयो चलनात पूण सावथाचे गाडयो येवन हांगा चलतात आणि ह्या गाडयाचेर इतलो हो येदो व्हडलो बिजनेस आहा. हो बिजनेस आमचे जमनी घेवन हे सावथाच्या गाडयांक हाडून हांगा चलोवन हो बिजनेस टॅक्सीचो बिजनेस दिला. एक तर आमकां जॉब दिवपाक गव्हर्मेंटाक जावंक ना आनी जे जॉब सुद्दां दिल्ले आहात ते खंयचे ते हाऊसकीपिंग आनी खंयचे दिल्ले आनी सादे जॉब दिवन आयज ते येदे व्हडले एसेंब्लीत म्हणटा की 1000 जॉब दिले म्हणून. आमचो टॅक्सी स्टँड आमी तुमचो जो आमची जी मागणी आसा ती तुमची मागणी मान्य केल्या आणि थोड्या दिवसांत आमी ती टॅक्सी स्टँड जो नोटिफाय जावपाक जाय ताची प्रोसेस स्टार्ट करता. त्याच्यानंतर आम्ही आता जवळजवळ 5 तारखेक ही गोष्ट घडून गेल्या उपरांत आयज जवळजवळ 18 तारीख झाली आणि त्या संदर्भात सरकाराचे कसल्याही प्रकारची हालचाल आमकां अजून तरी त्याची माहितीय ना. L&T कंपनीन स्मार्ट सिटी आणि पणजी येरादारी पोलीस हांच्या जोडपालवान ब्रेस्तारा रस्तो सुरक्षा म्हयनो मनयलो. अधिकाऱ्यांनी पणजेच्या कला अकादमी कडेन बसयल्ल्या आधुनिक ऑटोमॅटिक चलन दिवपी सिग्नला विशयी लोकांक जागृती केली. सध्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी चलन दिवपा विशीं प्रशिक्षण दिल्या उपरांत सगळ्यांक चलन दिवपाक सुरवात जातली. पणजेच्या 10 सुवात्यांचेर पणजे सयत पर्वरीच्या कांय रस्त्यांचेर ही यंत्रणा बसयल्यात. आणि चलन सिस्टम ही एक्चुअली चालू आसा पण फायनली कशें आसा आमची ही जी सिग्नल्स आसा ती कॉमनली इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो आमी IT हब आल्तीन सेटअप केल्लो आसा थंयच्यान चलन्स इश्यू जातले. सो थंय ट्राफीक पुलीस, ट्रान्सपोर्ट पुलीस, लॉ पुलीस हे सगळे डिप्लॉयड आसतले, जॉयंटली वर्क करतले. कशें आसा तालावाची सुद्दां एक सिस्टम आसा. आमचे जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा ते NICचे यूज करता. सो जशी तालाव तेंचे कडेन येयले तेंचेच मनीस थंय व्हेरीफाय करून तेंचेच मनीस इश्यू करतले. सो आतां कशें जेन्ना एक आमी व्हेहिकल रजिस्टर करता तेजे डिटेल्स घेता आमी, पर्सनल डिटेल्स घेता. सो ताका ती मेसेज वयतली त्या रजिस्टर्ड मोबायल नंबराचेर की ताका तो पर्टिक्युलर रिस्पेक्टेड चलन इश्यू केला म्हणून. आनी सपोज ईमेल ID तेजी आसा रजिस्टर्ड जाल्यार तेजेर एक लिंक वतले ते खंय तेणी चलन वायलेट केला विथ एविडन्स सगळे वयतले आनी कितें चार्जीस आसा खंयच्या एक्टा अंडर ताका कितें वायोलेशन्स आसा ते. सो एक्चुअली सध्या सिस्टम आहा ते जेन्ना डिप्लॉय जातले तू एक्सपेक्ट करू शकता की वायोलेशन आहा ते विदीन 24 hours तुका येतले, इन्स्टंट येतले. पण फॉर ट्रायल एंड डेमो पर्पज आमी एक्टिविटी कंडक्ट सुद्दां तेंच्या वांगडा केल्ली आसा, चलन्स इश्यू सुद्दां केल्ले आसा डेमो पर्पजा खातीर. सो सिस्टम ही फुल्ली ऑपरेशनल आसा, नो डावट. 10 जाग्यांचेर इन्स्टॉल केल्ली आसा पणजे आनी पणजेचे सराउंडिंग एरिया इंक्लूडिंग परवरी आणि चिंबल जंक्शन. फंक्शनल वाइज हमारा ये 31 अक्टूबर को ही रेडी हो चुका है. हम लोग टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर चुके हैं. इनकी सारा चीज़ें हमारा लाइव डेटा फीड सब कुछ हमारा ICCC जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल है सेंटर है वहाँ पे हमारे इनकी पूरी फीड आती है और ये सिस्टम अभी रेडी हो चुका है. नाउ RTO डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कब से इसको फंक्शनल करना है. इसीलिए आज जो ये हमारा सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है हम लोगों को पहले से ये जागरूक कर रहे हैं कि आप किस रंग से इस स्टॉप लाइन में लोगों का जो ड्राइविंग बिहेवियर है उसको चेंज करना पहले जरूरी है. इट इज़ नॉट फोर्सफुल. ठीक है, ट्रैफिक एनफोर्समेंट इट इज़ गुड बट इट इज़ नॉट फोर्सफुल. चालान किसी के साथ नहीं होना चाहिए. तो पहले पब्लिक को हम अवेयर कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे इसको फिर इम्प्लिमेंट करेंगे. दिवचलच्या बोड्डे वाठारांतल्या गोठणीचो व्हाळ म्हळ्यार सध्या गटार गंगा जाल्या. ह्या व्हाळांत बाटल्यो आनी हेर कोयर सासून हो व्हाळ तुंबला. व्हाळांत अस्वच्छताय निर्माण जावन घाण पातळ्ळ्या. दर वर्सा चवथीक ह्या व्हाळांत शेकड्यांनी गणपती बुडयतात. धर्मीक म्हत्व आशिल्ल्या ह्या व्हाळाची सध्याची स्थिती पळयत जाल्यार व्हाळाचें अस्तित्व धोक्यांत आसा. हो व्हाळ नितळ दवरपाक लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय असो विचार फुडें येवपाक लागला. दिवचलच्या गोठण म्हणटा थंय हे एक गणेश विसर्जन स्थळ आसा, थंय आसा आमी. तर आज एक हे पवित्र स्थान गणेश विसर्जनाचें
पूण आज लोकांनी ताची इतली दुर्दशा करून दवरल्या की ताका गणेश विसर्जन म्हणपाचें कितें एक प्रश्न पडटा. एक म्हणजे कितें आहा, आमी हे मुद्दम कांय वर्सां पयलीं हांव हें आसतना कावन्सिलर आसतना हें करून घेतलें हांगा गणेश विसर्जना खातीर आनी ब्युटिफिकेशन केलें. पूण आज लोक कशें करता, ह्या हाचेर हाडून प्लास्टीक उडप, कितें कचरो हाडून उडप, हे सारके खूब प्रकार चाललेले आसात. आनी तुमी पळयता आसतले की आज खंयच्यान तरी बाटल्यो सोडलेल्यो आसा, सगळ्यो हांगा साचलेल्यो आसा. म्हजें दिवचलच्या नागरिकांक एक आव्हान आसा किंवा विनंती म्हणा, तर तुमी ह्या स्थळाचें जें पावित्र राखचें, फक्त गणपती विसर्जन करता तितल्या पुरतें दवरचें ना, जाल्यार कायम स्वरुपी हें एक पवित्र स्थळ आसा तें पावित्र तेजें राखचें. बाटल्यो उदकान सोडटात ते सगळ्यो हांगा हें जाल्ल्यो आसा, काल्याक जाल्ल्यो आसा. आनी प्लास्टीकच्यो बाटल्यो आसता कारणान त्यो हानिकारक आसा. आनी फुडें जें उदक हें वचपाचें आसा ताकाय तें हें करता, ब्लॉक जाता आनी उदक वेवस्थीत वचना. दुसऱ्यो गोश्टी हांगासर लोक प्लास्टीकच्यो पिशव्यो हाडून कोयर उडयतात, तो उडोवचो न्ही. नवा मांडवी पूल 20 ते 29 जानेर मेरेन सकाळचो 6 ते रातच्या 10 वरां मजगती बंद आसतलो. मांडवी पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाक लागून 9 दीस पूल बंद दवरपाचो थारायला. देखून येरादारी अटल सेतू वरवीं आनी पोरण्या मांडवी पुलाचेर वळयतले. वास्को वाठारांतल्या कांय भागांत सिवरेज पायपलायनीची जोडणी नाशिल्ली. कांय सिवरेज पायपलायनी पोरण्या जाल्ल्यो, तांकां नवी जोडणी करून दिल्या. फुडल्या म्हयन्या भितर सिवरेज पायपलायनीचें काम पुराय जातलें अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. बिरेस्तारा वास्कोच्या मंगूर वाठारांत नव्या सिवरेज जोडणीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. वास्कोत ट्रकांनी ओव्हरलोड पद्दतीन कोळसो भरून येरादारी करप चालूच आसा. ह्या विशयाचेर कितल्योच बसका घेवन कांयच फायदो जावंक ना. देखून आतां ओव्हरलोड प्रमाणांत भरपी कोळशाच्या ट्रक धन्यांक दंड घालचो असो आदेश पुलिसांक दिला अशें दाजीचें म्हणणें आसा. प्रोजेक्ट म्हणटा तो 3-4 एरियांनी एका बरोबर घेतला. हो एक काम आसा, मागीर दुसऱ्या एरियान एक काम आसा. अशें 4 एरियान 4 कडेन जी घरां कनेक्ट करपाची उरिल्ली इतलीं वर्सां तांकां सगळ्यांक परतें कनेक्शन दिता. थोड्यांची लायनी पिड्ड्यार जाल्या त्यो लायनी परत्यो चेंज करपाचें हें काम आसा आनी तें फेज वायज सगळ्या कडेन जातलें ह्या फुलातून. ना हें आतां एक म्हाका दिसता आयच्यान स्टार्ट जालें जाल्यार 1 म्हयन्याभरान टोटल एरिया कंप्लीट जातली. आनी अशेंच म्हाका दिसता वास्कोनूय बी अरावंड ज्या ज्या एरियांनी भागांत हें नाशिल्लें सिवरेज, म्हणजे उरिल्ले बेलाबाय मस्तावडा जरा तुमी मायमोळ्या भागांत सिवरेज नाशिल्ली, खाराडार नाशिल्ली, अश्यो 3-4 जाग्याचेर आमी लँड एक्वायर केली. म्हणजे त्या खातीर आमकां मातसो टायम लागलो. इतल्या वर्साचें एक्विजिशन बी कोणें प्रयत्न करूना. सो आज आमी लोकां कडल्यान जागो घेतला गव्हर्मेंटा खातीर. ताचें एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट जाला आनी ह्याय भागांनी म्हणजे वास्को टोटल कनेक्टिविटी करपाची सिवरेजीक आमचो प्रयत्न आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या 2 वर्सां भितर ही सगळी हांवें जितली सांगल्या ती सिवरेज पंपींग स्टेशन सगळ्या कडेन येतलें आनी तांचें कनेक्शनूय जातलें. हांची आमी पयलीं इन्स्पेक्शन्स घेतल्या बी, हांचे कडेन मिटिंग्सूय घेतल्या. आतां तांणी सर्क्युलरूय काडला. आतां सर्क्युलर सपोज इम्प्लिमेंट जायना जाल्यार ते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचे फॉल्ट. सो म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस हे सगळे जागे जावपाक जाय. आनी खंय दिसता पळय हे फाळक्या वयर घालता ते तांकां फायनींग स्टार्ट करपाक जाय. मिटिंग्स घेवन कांय जावपाना. आतां प्रॅक्टिकली फायनींग स्टार्ट करपाक जाय. जेन्ना प्रॅक्टिकली फायनींग स्टार्ट जातलें पळय तेन्ना सगळें येतलें. आनी तातूंत भितर लोकूय आतां बेजारले. लोकूय जेन्ना कार्गो वता सिटींतलो बंद जालो, आज सिटींतले लोक त्या भागांत रावपी सगळे हॅपी आसा. पूण दुसरो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला. सो होय प्रॉब्लेम सुटावो जातलो. आनी हांव सरकारा कडेन काल एक एश्युरन्स मागला की दीस वील बी डेल्ट. म्हाका दिसता आज कलेक्टर येवपाचो, कलेक्टराकूय ती तशी इन्स्ट्रक्शन्स वतली. हांवें पुलिसाक सांगलां तुमकां दिसता थंय ओवरलोडींग फायनींग करा. बुधवारा अधिवेशनात सरकारी थारावाच्या वेळार मोपाच्या विमानतळाचें नांव मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दवरपाच्या थारावा वयल्यान परतून एकदा विरोधक चाळवले.
मनोहर पर्रीकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशें ह्या विमानतळाचें नांव कित्याक ना अशें विचारीत आतांच्या नांवा वयल्यान तुमचो दुसरो मनोहर ओगीच खोशी जातलो अशें म्हणीत विरोधकांनी थोमणो मारलो. जाल्यार मनोहर पर्रीकर अशेंच ह्या विमानतळाचें नांव दिवचें अशी मागणी गोंय सरकारान केल्ली. मात हो निर्णय केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालया कडेन आशिल्ल्यान तांणी मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ह्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगत आंग फाटीं काडलें. मजगतीं ह्या विशयाचेर मतदान जावचें अशी मागणी आसतना लेगीत सभापतीन केंद्र सरकाराचे अभिनंदन करपी थाराव ह्या बोवाळांत मदीं मंजूर केलो. Sir, I beg to move the following resolution that the Greenfield International Airport at Mopa be named as Manohar International Airport, Mopa, Goa. पर्रीकार पर्रीकार ना why not पर्रीकार स्पीकर सर पर्रीकार कित्याक ना दुसरो मनोहर हा तो हॅपी जातलो आंकोडे कित्याक पर्रीकार कित्याक ना We are supporting Parrikar. We want Manohar Parrikar. Honorable member has a point. Speaker sir. Decision already taken by center. Why you have to take it again? Speaker sir, हे नाव जे आसा स्पीकर सर हांव परत एकदा कळपाक जाय म्हण सांगता. सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री केंद्र सरकार हे नाव डिसायड करता. तांच्यांनी हे नाव सजेस्ट केलां. केंद्र सरकारांतल्या मंत्रिमंडळांतूय मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नाव डिक्लेअर केलां. हो ठराव जो आसा हो ठराव आमकांय खबर आसा की आमी पयलीं रिक्वेस्ट करता आसतना मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नाव दिवचें म्हणून सजेस्ट केल्लें आनी हे आमी मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या नांवान धाडलेलें. तांच्यांनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नाव तेंच्यांनी ऑलमोस्ट डिक्लेअर केल्या. त्या खातीर म्हणजे हांव मुद्दामून हे कशें आसा कन्फ्युजन करपाचें कांयच ना. आमकां काय कन्फ्युजन ना आमकां पर्रीकार जाय नाल्यार न्यू गोवा करतो. न्यू गोवा एअरपोर्ट करा सगळ्या कडेन न्यू गोवा बरयला न्हू पर्रीकार घाल नाजाल्यार कर वोटींग कर. वी आर अगेन्स्ट द रिझोल्यूशन. वोटिंग कर डिव्हिजन कर सगळे आमकां डिव्हिजन जाय एअरपोर्ट बरा. अरे स्पीकर सर हेजे डिव्हिजन जाय एअरपोर्ट बरा हांव ठराव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. डिव्हिजन घाल मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. डिव्हिजन तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ही हुकुमशाही 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 सर डिव्हिजन सालाजारागे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी डिव्हिजन. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.